दरम्यान गोयात बेकायदेशीरपणान भगवान महावीर अभयारण्यातल्यान येवपी 4 जाणांनी राणा खात्याच्या स्टाफाक मारले। तांचेर सुरी हल्लो फातरायले म्हूण स्टाफ सांगता। पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्या। Sonalim Forest area, Wildlife Wildlife Sanctuary. 4 persons were encountered with the patrolling team, and they were carrying all these knives and other weapons with them, and they tried to attack the staff. So accordingly, we also tried to defend, and some injuries also happened to forest guard, but their conditions are stable, minor injuries only. They are from Dharwad. These are youngsters and suspected to be involved in many criminal activities. So they are in police custody right now, and the forest and police departments are taking the necessary actions to put them under the provisions of the NSS and दूधसागर टूर ऑपरेटर म्हणतात दोषींचेर कारवाय जाय। कायदेशीर प्रवेश करता तेणी आमच्या ज्या गार्डांचेर हल्लो केलो, सुरयेनी हल्लो केलो, कडे मारली फॉरेस्ट गार्डाचे, हय फॉरेस्ट गार्डाचे कडे मारले, खोटांनी मारले तांकां। वयल्यान सुद्दां आदेश येवन तांचेर कडक कारवाई जातली हातून दुबावूच ना मात्तूय। खोट्यांनी मारले, मारपाक हत्यारां वापरली म्हूण स्टाफ सांगता। खोटे मारले तुमचे आणि तेजेर की मारले? हां तेजेर हांगा तकलेक लागला तुज्या आणि तुमी तांकां विचारलें न्हू भितर तुमी प्रवेश कित्याक केलो म्हणून? पूण इल्लिगली भितर गेल्ले? डायरेक्ट रानान देवले? हे 4 जाण असले, तातूंत श्रवण कराडी गुड्डा एज 23 हुबी धारवाड, दुसरो आहा तो दर्शन मालागुंडी एज 24 हलियाळ, आणि विनायक कुमार एज 23 धारवाड, आणि त्याच प्रमाणे एक मायनर भुरगो हे केसरवालच्यान देंवन जंगलांतल्यान चलोन येताले। झिलू आणि नागू हेंचेर अटॅक केलो हत्यार घेवन, आणि ह्या दोगांकूय सध्या मार लागलेलो आसा। कुळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।